नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. फुडलें इलेक्शन, फुडलें विधानसभा इलेक्शन हे 2027 ह्या वर्सा जावपाचें आसा आनीक ताजे खातीर आतां अजून 3 वर्सां उरल्यात. तरी आसतना आतांच एक वातावरण तयार जाता अशें दिसता, कारण फुडें रावतलो, उबो रावतलो अशे विचार येवपाक लागल्यात. आनी तातूंत एक मेन म्हणटा तो आमचो आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हो. आज बाबू आजगांवकार आमचे भितर आयल्यात. बाबा तुका येवकार ह्या कार्यावळीक. बाबा एक अजून उरल्यात 3 वर्सां. आतांच तूं पेडणे रावतलो कित्याक लागून म्हणटा? ना 3 वर्सां उरले म्हणल्यार आमी 3 वर्सांनूच रावतले, हेजे पयलीं काय रावचे ना. हय, पण एक जे मनान इच्छा आहा ती लोकां मुखार दवरपाची. कारण लोक म्हाका थंयच्यान फोन करतात की बाबू तूं जाय, तुजी गरज आहा. सो हेजे वयल्यान हांवें लोकांक एनावन्स केलें की तांकांय मनांत एक कॉन्फिडन्स येवन दी की बाबू येवपाचो आहा. आनी लोकांचे इच्छे प्रमाणे तेंच्या आशिर्वादान हांव परतो पेडणे वयतलोच आनी पेडणे उबो रावतलो 27 ना. पण बाबू सद्याक आसा भाजप पक्षाक आनी भाजपाचो ऑलरेडी एक आमदार जो प्रवीण आल्लेकर म्हणटा थंय आसा. आनीक अशें सर्वसाधारण एक हें आसता की जो सिटींग MLA आसता ताकाच पक्ष आपले तिकेट दिता. तुका दिलें ना लास्ट खेपेक, ती गजाल वेगळी, पूण ताकाच दिता. सो तरी आसतना तूं थंय रावतलो तो खंयच्या पक्षाचेर रावतलो? कितें भाजपाचेर रावतलो, कितें रावतलो? आनी थोडीच तेजी तिकेट मागली. ते BJP ठरयतली न्ही. आजून वेळ आहा 3 वर्सां. 3 वर्सांच्या नंतर रिजल्ट कितें तो पळयतले आनी तेजे वयल्यान ते ठरयतले. पण हांव उबो रावतलोच. ना, उबो रावतलो म्हणल्यार BJPचेर उबो रावतलो काय BJPन जर दिलें नाल्यार आनी कितें वेगळे पर्याय आसा? पळय, बाबू आजगांवकर म्हणटा तो ग्रास रुटांतल्यान आयिल्लो मनीस, सकयल पातळींतल्यान. तूं सारको म्हाका, तूं म्हाजी इंटरव्यू घेता पूण तूं म्हाका सारको वळखता. आनी आमी सकयल्यान त्या लेवलाचेर पावल्यात. नगरसेवक, आमदार, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर इतले पर्यंत आमी मजल मारली. तूं जाणा म्हाजें कार्य जें आहा तें बारीक लोकां खातीर मडगांवां, हय, जे मायनॉरिटी समाज, मुस्लीम या तुजो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब ह्या लोकांक घेवन हांव फुडें वयतालो. हांवें ह्या लोकांचें भरपूर कामां केलीं. जेन्ना हांव शेड्यूल कास्टचो हरिजन समाजाचो जेन्ना हांव अध्यक्ष आसलोलो, हांवें तांकां जमनी दिल्यो, प्लॉट दिले. जशे सेरावली धरात, धवल्ली धरात ह्या जाग्याचेर आज ते आपले पोट भरतात. तशेंच जितले पालिसवाले आहात तांकां हांवें सगळे इंस्ट्रुमेंट दिलो सगळो. त्या रितीन हांव फुडें वचपी मनीस. आनी तेजे वयल्यान हांव जो आहा मायनॉरिटी समाज तांकां मुखार हाडले. तूं जाणा आंदोलन आमी केलें, आझाद नगरी ह्या. हय बाबू, हांव तेंच ताजेरूच येता की सगळ्याकाय तुजे वेळार एक जर गाजिल्लें आंदोलन म्हणटा तें आमचें तें आमी झोपडपट्टी आंदोलन म्हणटात तें, आझाद नगरी आंदोलन म्हणटात तें आंदोलन. आनी तेन्ना म्हाका याद जाता हांव एक तेन्ना कॉलम हें करतालो आनी सगल्यांची प्रतिक्रिया घेतालो त्या हाजेर. आनी हांवें ताजेर पयलीं घेतिल्ली बाबू नायकाची. आनी बाबू नायक म्हणपाक लागलो की बाबू आजगांवकार हो सामको मडगांवाक लागिल्ली एक कीड आनीक आनीक तो असली हें करता, हे घाटयाक भितर हाडटा, हें करता. आनी ताजे सकयलच तुवें एक प्रतिक्रिया दिल्ली. तुवें कितें म्हणलें की आपूण आपल्याक आज मेरेन बाबू नायकाचो शिश्य म्हणून वळखतात आनी आपूण जें कितें शिकला तें फकत बाबू नायका कडेन शिकला. आनी जर आपूण जर असो आसा जाल्यार तें बाबू नायकाकूच लागून म्हण. सो तूं पयलीं साकून असो की जें कितें आयलो, तुजे म्हळ्यार बॉल आयलो तो प्लेडूच करनाशिल्लो, तूं जर आमकां ताचेर फोर मारतालो तेन्नाय तुवें तशीच मारिल्ली. आनी तें तुका आंदोलन याद आसतली. तेन्ना बाबू म्हणटा तो एक लिडर म्हणून, पयलीं गांधी मार्केटाचो लिडर आशिल्लो बाबू नायक, बाबू आजगांवकार म्हणटा एक हाच्या भोजनाचो लिडर म्हूण फुडें आयलो. सो त्या आंदोलनाच्या भितर कशें? हांव सोशल वर्कान येतनाच हांवें पयलें ठरयलें हांव बारीक समाजांतलो मनीस. म्हाज्या फाटल्यान लोक कशे येतले हें म्हाजो पयलो विचार आसलेलो. म्हणजे लोकांची कामां केल्यार लोक बरोबर आसतले, नाजाल्यार लोक नसतले. म्हणून हांव हर एक मनशाचें पर्सनल, हर एक कुटुंबाचें पर्सनल अशें धरून हांव काम करतालो. हेजें काम केल्यार फाल्यां म्हाका उबो रावतलो, नाजाल्यार म्हाजे बरोबर उबो रावचो ना, ह्या दृश्टीन हांवें कामां चालू केलीं. आनी आझाद नगरी आनी हांवें केन्ना जातीवाद पळोवना. तो मुस्लीम, तो हिंदू, या तो SC या तो ST, गरीब
जो मनीस आसा तेज्या फाटल्यान कोण तरी आसा आनी कोणाचो तरी आदार आहा हें तांकां दिसपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव काम करतालो आनी लोकांनी साथ दिली म्हाका देवान साथ दिली आनी हांव तेचें काम करपाक लागलो. आझाद नगरी म्हणटी ती बाबू नगरी आसलेली ती आझाद नगरी जाली तर हय. पण एक आसलेलें की त्या लोकांक सांबाळपी असो कोणूच नासलेलो. ते आनी ऐन पावसाक तांकां काडून उडोवपाचें पावसाच्या टायमार तांकां काडून उडोवपाचें आसलेलें. मडगांवचे लोक काही लोक घाटी म्हटल्यार बेजार जाताले पण म्हाजे दृश्टीन घाटी आनी हिंदू आनी मुस्लीम आनी ST SC अशें हांव तो मनीस असो ह्या दृश्टिकोनान पळयतालो आनी तेन्ना तांकां काडपाची आयली ऑर्डर तेन्ना हांव उबो रावलो हांवें सपोर्ट केलो आनी आज सपोर्ट करून ती आझाद नगरी आज थंय आझाद नगरी जाली. आज तेजो आमदार दिगंबर कामत जालो. हांव पळयता हें दृश्टिकोनान तेन्ना तांकां ते आतां वोटर आहा म्हूण लोक लागीं धरतात वोटर ना जाल्यार लोक लागीं धरनासलेले एक ग्रूप आहा म्हूण लोक लागीं धरतात पण ह्यो केन्नाच हांवें हेचो फायदो घेवना. हांवें लोकांचें काम केलें घरदारां मेळून दिली त्याच तरेन शेड्यूल कास्टाचें त्याच तरेन STचें आज म्हणटा तें मार्केट तयार केलें STचें मार्केट आनी खंय ना से हांवें तयार केलें आनी आज तांकां आज ते पोट भरतात. तेजे वयलें एसोसिएशन जालें एसोसिएशन जावन आज म्हणटा तें म्हाका पेडण्यां रावपाचो म्हाका चान्स मेळ्ळो. केन्ना बाबू तुजें सगळें तर राजकारण पळयलें हय तुवें तुजें कॅरियर स्टार्ट केल्लें बाबू नायका बरोबर हय ताजे फाटल्यान तूं एदवार्द फालेरा बरोबर घट जालो ताज्या फाटल्यान लुइजीन फालेरा कडेन घट जालो ताज्या फाटल्यान पर्रीकारा कडेन घट जालो ताज्या फाटल्यान परत धवळीकारा कडेन घट जालो मदीं विजया कडेन म्हणजे विजया कडेन कोत्रसाण आशिल्ली तरी परत मागीर ताजे कडेन घट जालो आनी हांवें तुका याद आसतली एक हांवें लेख बरयलो तुका याद आसतली की बाबूक म्हणटा कांयच व्यसनां नात आनी तें सगळ्यांक खबर आहा फकत एकच व्यसन आसतलें तें म्हणजे राजकारण करपाचें. आनी बाबू म्हणटा असो मनीस की ते आमी पत्त्यांनी खेळटा आसतना ब्लायंड गेम खेळटात पळय तसो बाबू म्हणटा आपल्याले पत्ते अशें करून काळजा कडेन दवरतलो आनी सांगनासतना डायरेक्ट हें करतलो कितें शो म्हण हांतलो अशी हें. बाबू एक तुजें आतां तुका फाटली तूं पयलीं काँग्रेसींतल्यान जिखून आयिल्लो तूं काँग्रेस सोडून जेन्ना BJPक गेलो तेन्ना म्हाका याद आसा थंय आमची दवरली एक मिटींग चलताली त्या मिटिंगेक तूं आसा थंय कोण तरी एक कितें फातर कितें मारलो बोवा जालो आनीक पळयता ताजे फाटल्यान जर हें जालें दुसरीस बाबू BJPक हो एक इन्सिडंट ताज्या फाटल्यान फाटीं तूं मागीर काँग्रेसीचे परत जिखून आयलो थंयच्यान मागीर परत मडगांवां राहुल गांधीची ती पदयात्रा आशिल्ली तूं पयले दीस राहुल गांधी बरोबर पदयात्रेक भोंवलो आनी दुसरे दीस MJPचेर उबो रावलो हें सगळी तुजी कितें हें आतां म्हाका तूं आतां तूं म्हाज्या कडेन घेता मुलाखत तेजेर टायम दीत हांव सगळी हिस्ट्री तुका सांगूं शकता पण तितलो म्हाका दिसना तुका टायम मेळ्ळी तसो म्हणून भितर घालपाक. हांव जेन्ना म्हाका आमदार जावपाची संदी जेन्ना दारगळ मेळ्ळी दारगळ आनी तेन्ना हांव काँग्रेसचो आमदार म्हणून थंय कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावलो जिखलो आनी तेन्ना हांवें परिस्थिती पळयली त्या मतदारसंघाची. तो मतदारसंघ इतलो मागासलेलो आसलेलो की गोंयां स्वतंत्र जावन तें स्वतंत्र जाला काय म्हणून तो मतदारसंघ अशी परिस्थिती आनी देवान म्हाका संदी दिली की थंय काम करपाची आनी लोकांच्या आदाराचेर हांव थंय रावलो. जेन्ना हांव तो मतदारसंघ पळयलो जाल्यार म्हाका सगळे दृश्टीन कारण गव्हर्मेंट तेन्ना 3-3 म्हयन्यान पडटालें आनी पावर नासतना हांव थंय काम करूं शकनासलो कारण इतली कामां जाय आसलेली थंय उदकच ना त्या मतदारसंघान लायटच पावूं ना सारकी रस्ते म्हणटे ना जाल्यार त्या मतदारसंघान हांव काम कशें करतलो जाल्यार पावर घेतल्यार कारण हांवें पळयलां जे पार्टी पक्ष आसात ते खंयचोय पक्ष आसूं दी तो सिर्फ एडवांटेज घेवपी लोकांच्या कामा पर्यंत पावपी न्ही. आनी हांवें जेन्ना बंड केलें आनी मंत्री जालो पयलो म्हणटो मंत्री हांव BJPचो जालो हांवें म्हटलें आतां हांवें बंड केला आनी मंत्री जाला लोकां पर्यंत काम पावपाक जाय लोकांक काम दीत सारकें जाल्यार म्हाका लोक आदार दितलो. म्हाका पार्टीचें पडून वचून नासलेलें म्हाका जशें तेंच्यांनी मतदारसंघ यूज केलो पार्टीनी तसो हांव पार्टीक यूज करपाक लागलो आनी पार्टीन म्हाका जेन्ना मंत्री केलो एक दीस उबो रावना असो हें घेवना सुसेग घेवना फाल्यांचें काम आज आजचें काम आतां ह्या दृश्टीन हांवें काम करपाक कॉमेस केली. पयलें म्हणटें उदक मतदारसंघाक कारण लोकांची बांयो बियो आहा तें खारें उदक घेवन जावन पेड्ड्यार जाताल्यो
बांयो केल्यो बांयचे म्हणजे उदकाचो प्लॅन हाडलो पयलो जो चांदेल प्रोजेक्ट जो आहा तो हांव हाडपी अख्ख्या मतदारसंघान पयलीं पब्लीक टॅप हांव घालपी पब्लीक टॅप जावन मागीर इंडिव्हिज्युअल नळ हांव दिवपी सगळी कडेन पायपलायन घालून म्हणजे विकासाची एक धारच दवरली कारण गरीब लोकांक आश जावपाक जाय की आज हें काम जालें फाल्यां दुसरें काम जावपाक जाय बाबू कडेन ह्या दृश्टीकोनान लोकांची अपेक्षा वाडली लोकांनी साथ दिली म्हाका सारकी बाबू तूं म्हणटा की BJPक आसतना तूं मंत्री आसतना तुवें ही कामां केली थोडो विकास जालो मागीर BJPक सोडली कित्याक परत काँग्रेसीक कित्याक आयला? न्ही बीजेपी गव्हर्मेंट पडले न्ही तेन्ना हांवें काँग्रेस धरली हांवें केन्नाच कोणाची गव्हर्मेंट उडोवना गव्हर्मेंटाक हांवें साथ दिल्या सपोर्ट दिल्या आनी BJP गेली म्हणून काँग्रेसीक सोडला हांवें काँग्रेसा कडल्यानय काम करून घेतलें वज्री प्रिंट बीस BJP कडल्यान करून घेतलो थर्मास ब्रिज काँग्रेस कडल्यान करून घेतलो सोडून हांवें हर एक घरान लायट उदक नळ हें सगळें बाबू आसगांव लोकांच्या सहकार्यान सगळ्या घरा एक घर अशें नासतलें जाय काम करूं ना अशें लोक म्हाजेर अगेन्स्ट आसीत काही आमचे पॉलिटिकल अगेन्स्ट आसीत पण तेंच्या घरांनी हांवें काम केल्लें आसीत मनांतल्यान ते म्हाजे बरोबर आसताले सारके अशे रितीन हांवें तें काम कारण हांव दाखोवपाक सोदतालो की हांव बारीक समाज सुद्दां कितें तरी करूं शकता आनी जो मतदारसंघ स्वतंत्र जावन सुद्दां त्या मतदारसंघान कांयच ह्या लोकांनी करूं ना तें करून दाखयलें बाबू जर परिस्थिती आशिल्ली जाल्यार फाटली जे इलेक्शन आशिल्लें तूं म्हणटा की पेडण्याक तुवें कामां केलीं सगळे लोक तुजे बरोबर आसात तरी आसन तुका पेडण्याक रावपाक जाय आशिल्लें लास्ट इलेक्शनाक तरी आसन तुका थंय टिकेट नासतना तुका मडगांव धाडलो आनी थंय प्रवीण आल्लेकाराक दिलो जर तुजें इतलें काम केल्यार तुका जर इतलो पाठिंबो आसा तुका BJPन मडगांव कित्याक धाडलो ना म्हाका अशें दिसता की हांवें जें काम केलां त्या प्रमाणे तो मतदारसंघ इजी कोणी आमी कोणाकय बोट दवरलो जाल्यार तो निवडून येवं शकता अशे रितीचो तो मतदारसंघ आसलेलो तांकां दिसलें की मडगांव आनी ओपोज हेच्या बरोबर फुडें रावपी आनी कोण ना हांगा बाबुले हो सीट येताच खंयचो पेडण्याचो आनी एक सीट मेळ्ळो काय तुका हांगा बळीचो बोकडो गेलो आतां हांव तें कांय सांगू शकना पण म्हाका तेंच्यांनी मडगांव हांवें तांकां सांगलें मडगांव म्हाजो सीट न्ही कारण मडगांव हांवें काम करूं ना मडगांव आमी साश्टी भितरल्यान काम केलें मडगांव हय जो ST समाज जावन दी मुस्लीम समाज जावन दी जंय इश्यू मेळटा थंय करून हांवें काम करपाक फुडें गेलें आनी तें काम करून दाखयलें लोकांक ती म्हाजी चॅलेंज खबर आहा एक पाटी हातीन घेतलेलें हांव सोडनासलो केन्नाच त्याच रितीन पेडणे मतदारसंघूय त्या भाशेन विकास केलो विकासा बद्दल म्हाका एकटो सुद्दां बोट दाखोवंक शकना की विकास हांवें करूं ना म्हणून सगळे प्रोजेक्ट आज हाडल्या ते पेडणे हांवें त्या मतदारसंघात आतां कितें जालें तेंच्यांनी म्हाका म्हटलें की तूं मडगांव राव मडगांव तांकां कॅन्डिडेट कोण मेळना जालो जो दवरलो तो कॅन्डिडेट सुद्दां गेलो आपूण रावना म्हूण सांगपाक देशप्रभू तो म्हाका राव म्हटलो आमी पार्टीचे कारण हांवें 4 इलेक्शनां केलीं पयलो काँग्रेस केलें मागीर BJP केली मागीर तुजी परती काँग्रेस केली मागीर परती MG केली आनी हांव सारको इटयलोलो की आतां BJP घेवन लास्ट रावपाचें आनी फुडें आनी कांय वचपाचें आनी BJP मागीर जावपाचो सगळें ऑर्गनायज हांवें BJP केलें थंय सगळें फूल तेंच्यांनी सांगचें BJP वाले फूल ऑर्गनायजेशन हांवें केलें थंय आनी एक टीम अशी स्ट्रॉंग केली थंय सारकी आनी 100% सीट येता पण ह्या लोकांनी म्हाका BJPन सांगलें की तूं हांगा राव आतां BJP जमत हायकमांड सांगता चीफ मिनिस्टर म्हाका समज सांगता जाल्यार हांवें आयकप हें म्हाज्या मनांत बाबू आसगांवकार म्हणटा काबार करपाचो बी हो प्लॅन आशिल्लो हांव तें कांय उलयना म्हाका खंयच्या पार्टीन वयर काडूना म्हाका काडला लोकांनी वयर आनी तूं तर सारकें जाणा आसतलो की आज एक उलो मारीत जाल्यार 1000 लोक उबे रावतात कित्याक रावतात तेंचे पर्सनल हांवें कामां केल्लीं आहात ते म्हाका मनांतल्यान मानतात म्हणून रावले तशेंच पेडणे सुद्दां अशेंच आसा पेडणे अशेंच आसा पेडण्याच्या लोकांनी म्हाका वयर काडला पार्टीनी आनी पक्षांनी वयर काडूना बाबू तूं मडगांव उबो रावलो आज हांव उलयता एकटो पेडणे उलयता पेडणे सारके एक्सेप्ट करतात ते जे बाबू उलयता तें सारकें आहा म्हणून नाल्यार सांगचें म्हाका लोकांनी ना पूण हो जर तूं येशे एक 2 दिसां पयलीं प्रवीण आल्लेकारान एका TV चॅनलाक जे मुलाखत दिल्या तातूंत भितर म्हणला की बाबू कर्मभूमी म्हणटा म्हण बाबून हांगा इतली कर्म केल्यात की ताका लागून ताका ते हांगा धाडलो मडगांव धाडलो आनी मडगांव लोकांनी वळयलो ती कर्माच आपूण हें करता म्हण हे असो तुगेल्याच पक्षाचो एक आमदार
म्हणटा. नाही मी तोंड असलं म्हणून कितेंय उलोवपा जायना. पुडयो आनी तांबडी भाजी तो आज तेजें वाचलें. पुडयो आनी तांबडी भाजी भितर फरक आसा. पुडयो कितें तें ताका खबर आहा, तेजो तो धंदो जायत. पण म्हाजें दृश्टीकोनान थंय बरो चलता त्या वटच्यान. आमी स्थानीक लोक जो एसटी समाज जो आपल्या जमनीर जो पीक करता तेका समज मार्केट देना हांव कसलो बाबू आसगांवकर. आमी गरिबा खातीर वावरलेले आहात म्हणून आज 4 फावटी निवडून आयलो आनी ह्या पदाचेर हांव पावलो. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावलो. कोणी अजाप जावूं शकतलो की बाबू इतलो झेप कशी मालक. आमी प्रमाणीकपणान आनी लोकांच्या आशिर्वादान मतदारसंघान जे म्हाका साथ दिल्या मतदारसंघान येदे व्हडले प्रोजेक्ट कोणेच हाडूं शकलो नासलेले आनी जावं नासलेले. एअरपोर्ट जालो, आयुष हॉस्पिटल जालें, तिळारी प्रोजेक्ट थंय जालो, चांदेल वॉटर प्लांट थंय तयार जालो, आनीक आमी तयार केला. आमी ह्या आमदारा कडेन इतलेंच मागता की हांवें केलां तें फुडें व्हर. आनी तुवें एक हें केल्लो की आपण हे प्रोजेक्ट हाडले. हांगा ह्या प्रोजेक्टाक जे स्थानीक लोकांक नोकरी दिवपाक जाय आशिल्लो तो आमदार फेल जालो. तेंच म्हाका दुख्ख दिसता. हांवें मतदारसंघान विकास केलो, सगळ्या बाबतींत सगळें काम केलें. लास्ट म्हाजो एकच हें आसलेलें की एम्प्लॉयमेंट खातीर कितें तरी हांगा प्रोजेक्ट जावपा जाय म्हणून. लोकांनी साथ दिली म्हाका. एअरपोर्ट म्हणटो त्या पेडण्या तालुक्यात जायच नसलेलो. कारण एअरपोर्ट जो हांगा वास्कोचो आमचो दाबोळीचो एअरपोर्ट आनी मोपा एअरपोर्ट हे डिस्टन्स एकदम कमी आसलेलें. प्रमोद महाजनान डिक्लेअर केल्लें की हांगा 2 एअरपोर्ट जावूच शकनात म्हणून. जेन्ना राणे चीफ मिनिस्टर जालो हांवें हो इशू घेवन हांव फुडें सरलो. आमचो लोक तयार जालो की जागे दिवपाक आनी तो इशू हांवें घट धरलो, आंदोलन केलें व्हडलें आनी हो एअरपोर्ट आमी खेचून पेडण्या हाडलो. एकूच दृश्टीकोनान मुखार की आमचे भुरगे कामां लागतले, आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, हर एक घरान नोकरी हांव दितलो म्हणून. तशें जावना. तशें जावना. तें दुख्ख दिसता. आज गोंया भितरले सगळे कडले लोक थंय पावले. म्हाजो लोक हावजींग स्कीम हें तुगेले हावस होल्डिंग हावसकीपिंग हेंचे भितर ते काम करतात. हें दुख्ख दिसता. बरी सर्वीस आमकां लागूना. टॅक्सीवाल्यांक टॅक्स आज घरान जे एम्प्लॉयमेंट जाय आसलेलो मेन टॅक्सी आसलेलो ते घालपाक आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक चान्स मेळूना. हें एक दुख्ख दिसता. कारण हो एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळपा जाय तसो मेळूना. हें खूब फील जाता. म्हणून हे आमी एअरपोर्ट हाडपा खातीर केदें व्हडलें त्याग केला. ही एअरपोर्टची जमनी आज चण्याच्या भावान मेळिल्ली हांकां आनी ती जमीन गेली तेजे काही लोकांक पयशे अजून मेळूना. बाबू तूं आतां हे सगळे दावे करता आनीक हाजे उलट तुजो आमदार आसा प्रवीण आर्लेकर म्हणटा की तुगेले थंय तूं म्हणटा की आपल्याला इतलो सपोर्ट आसा तसो कांय नाशिल्लो. ताका लागूनच तुका फाटली इलेक्शनाक तूं थंय जिखनाशिल्लो म्हूण तुका मडगांव धाडलो. आनी तुका जर इतली कापात आशिल्ली तूं तेन्नाच थंय रावता आशिल्लो आपल्या आगेर. तुका एक सांगता हांव आतां ही भितरली गोश्ट सांगता तुमकां. ते एक सांगता हांव की म्हाका थंय जें आसलेलें पळय हांव इंडिपेंडंट सुद्दां रावपाक तयार आसलो. पण हांव लास्ट मिनटाक बीजेपीक मानलें की आतां बीजेपी सोडून आनी ना पुरो बीजेपी धरून पार्टी धरून फुडें वचपाचें म्हणून अशे दृश्टीन हांवें प्रिंसिपल हांवें थंय तेंचें दवरलें. आनी बीजेपीन सांगता म्हणून हांव थंय रावलो. नाल्यार हांव इजी येत न्हय. म्हाका अजून लोक म्हणटा तूं इंडिपेंडंट सुद्दां रावल्यार येतालो म्हणून. पण बाबू हें तांकां सुद्दां खबर आसा. सगळ्यांक गोंयकारांक खबर आहा हें. पण बाबू ते हे तुका एक जालो हांगचो तुजे पेडणेचो. दुसरो तूं हांगा मडगांव येतकीर डिफीट जालो. त्या इलेक्शनाक तुवें एक दवरलेचें ते हांकां उतर दिल्लें की तांकांचे घराक नंबर दितले म्हणून. ते जेन्ना नंबर दिवपाचें जेन्ना काम करता तेन्नाय तुका आडायलो आनी तुका आडावपी बीजेपीचेच लोक आशिल्ले. सो बीजेपी खातीर तुवें सॅक्रिफायस केलो पूण बीजेपीन तुका जी कितें उतरां दिल्ली ती पाळूंक ना अशें दिसता तुका. काही दृश्टीन म्हाका तशें दिसताय. EHN नंबर हा हो हर एक मनशाक दिवपा जाता. खंयचो ते इलिगल घर आसून दी. आज मोतीर तशें हें आहा तुगेलें घरां आहा जशीं थंय घरां आहात. मोतीर ते आतां हें करपाक सोदतात लिगलायज करपाक सोदतात. आनी जेन्ना तुमी हे कोमुलदाचे लिगलायज करतात जाल्यार ते करपाचें कित्याक ना आनी तांकां हावस नंबर कित्याक दिना. हेज्या खातीर हांव झगडटालो. ते म्हाजे लोक न्ही हरशीं पण त्या लोकांनी म्हाजे उतराचे जिल्ला मेंबराक निवडून हाडलो थंय म्हणून हांवें तेंच्या कडेन मागलें
पण म्हाका तेजे भितर म्हाका चड उलोवपाचें ना, कॉमेंट्स म्हाजे कांय ना, कारण म्हाका जाय हर एक गरीब मनीस म्हणटा आपल्या संरक्षण मेळपाक जाय, आनी त्या दृश्टिकोनान म्हाजो प्रयत्न चालूच आसतलो आनी फुडें आसतलो. बाबू आता तुजे परत पेडणे कडेन येवया. म्हणटा 3 वर्सां आसात हय आपल्याक, आनी तुका दिसता की आपल्याक BJP दिसतलें, पण लोकांक खबर आसा हय. तुका BJP कडल्यान सोंपेपणी थंय तिकेट मेळची ना अशें हें आसा. अशे वेळाचेर जर अशी सिच्युएशन आयलें तूं कितें करतलो? पळय, एक तर तुका सांगलें म्हाजी इच्छा आनी लोकांचे म्हाका जे येतात तेंचे आशिर्वाद आशी. आनी हांव आजून पासून पार्टी म्हणून निवडून येवना थंय पेडण्यां. पार्टी वयल्यान पार्टी हांवें दिला आमदारकी, हें तूं हिस्ट्री कार्डान पळय मरे. पयलीं केन्नाय BJPचो म्हणून 4 जाले. ज्या पार्टी कडेन वयतालो थंय म्हाका आमदार मेळटाले. ह्या फाटी हांवें डिसिजन घेतलें की हांव BJP मय जातलो म्हणून सारको. थंय हांव खंय तरी फसल्या भाशेन म्हाका दिसलो, पण हांव BJP मय आहा. ना पूण जर अशें जाल्यार तुका सोडचें पडटलें BJP. ना 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 सोडपा ना. आनी कसो रावतलो? आतां तें लास्ट मिनिट तेन्ना कळटालें न्ही कितें आहा तें. आजून कांय कळचें ना. 3 वर्सां उरल्यात आनी 3 वर्सां पयलीं आमी उलयतात. आतां लोक म्हाका प्रेशर करतात, लोकांचे फोन येतात, लोक सांगतात बाबू तूं जाय, तुजी गरज आहा. आनी एक कितें सांग पळया, म्हाज्या हातींतलें जी म्हाका संदी आसलेली म्हणजे ह्या इलेक्शनाक जें एअरपोर्ट जालो आनी हें जालें आयुश हॉस्पिटल बिशू जालें, आनी एक हांव आंदोलनांतल्यान भायर सरलेलो मनीस, म्हाज्या कडेन जें काम करपा जातालें एम्प्लॉयमेंटा बद्दल तें म्हाका संदी मेळ्ळो ना. फावटी जिखून जर आयिल्लें जाल्यार ह्या फाटी आयिल्ली समज आनी म्हाका हो संदी मेळ्ळेली हांव सोडचो नासलोलो, हे लोकांक मेळून दितालो. सो हे आशिल्ले बाबू आजगांवकार. हांवें वदळ म्हणलें तशें ते सामके पट्टीचे खेळपी अशें दिसतात पळोवपाक. आनी अजुनूय आपली कार्डां आसात ती तशीच बंद दवरूनच ते शो करतात. बाबू शो मस्ट गो ऑन म्हणटा तशें. बाबू तूं हांगा आयलो, तुवें तुजी भुमिका जी कितें आसा ती स्पश्टपणान मांडली. तुका थोडे मातशे अडचणीचे प्रश्न विचारले तरी आसतना तुवें कांय ना म्हणनासतना ताका उत्तर दिली. सो बाबू म्हणटा ते अशेंच कितें हांव बाबूक फाटलीं 35 वर्सां साकून वळखता. बाबू म्हणटा असोच ओपन आनी असोच तो ओपन ताजे खेळपाची हे ओपनच. सो तूं फुडली परती इनींग पेडण्यां आपूण लडयतलो असो म्हणटा. आनीक बाबून हाजे पयलीं बाबून थोडे कितलेदा पराभवूय जाला, बाबू वयरूय सरला, पण बाबून केन्नाय हार मानूंक ना. आनीक तीच म्हाका दिसता बाबू आजगांवकार म्हणटा ते ताजी वृत्ती जर आसली ती ही हार केन्नाय मानप ना. सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. बाबू तूं आयलो हांगा, तुका देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू. आनी अशेंच परत मेळया, कारण आनीक 3 वर्सां अशें मेळत रावतलें अशें दिसता आमी. तुमकांय बी सगळ्याक देव बरें करूं. देव बरें.